मुगाच्या भाव भयणींनो, शुभ वर्तमानांत आमी जेजूच्या यात्रेची खबर आयकल्या. जेरुसलेमाचेर नजर दवरून जेजून यात्रा सुरू केली आनी यात्रा जावन आशिल्ली निमाणी यात्रा, कित्याक ह्या जागेवन जेजू बापाशी परतून वेचो आसलो. यात्रा करतना सामर्थ्यान लोक ताका आडायतात आनी हें पळोवन ताचे शिश्य ह्या गांवाचें निरोंतन करूंक येवजितात. पूण जेजू तांकां शिडकायता, कित्याक जेजू रागान न्हय पूण मोगान संवसाराची सोडवण करूंक इच्छिता. जायते फावटी जायत जेन्ना आमच्या येवजणे शाती पावनात तेन्ना आमी दुखी जाता, आमी निराशी जाता, दुसऱ्यांचेर बेजार जाता. ह्या वेळार आमी जेवची देख घेवन आमी ह्या मिसा बेटेन देवा लागीं मागुया.